तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियांक आती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियांक आती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियांक आती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियांक आती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियांक आती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियांक आती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियांक आती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियांक आती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियांक आती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियांक आती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ आमचे म्हज्या जेजू बगोश आमकां निवार आमकां एमकाणाच्या औषधांतली वर और सर्गात सर्गात सगल्या आत्म्यांक दूख करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर कानांतल्या लग्नाक सोमी जेजून उत्सर्या करून आपली ओळख दिली. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताल्लेन पडून दिव नाका पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भागिंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भागिंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भागिंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भागिंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भागिंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भागिंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूत जेजू. भागिंती मारिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा
अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझ्या आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझ्या आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हजे जेजू भगवत शंका निवार आमकां कोणाच्या वशांतली हो सरकार सगळ्या आत्म्याक करून चड गरज आसलेल्यान. तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचे राज परगटले आनी आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान मानून मन बदलूंक शिकोवन दिली. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोव तुजो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोव तुजो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोव तुजो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोव तुजो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोव तुजो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोव तुजो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोव तुजो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोव तुजो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोव तुजो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोव तुजो पूज्य येसू भगिनी मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे जेजू भगवत शंका निवार आमकां कोणाच्या वशांतली हो सरकार सगळ्या आत्म्याक करून चड गरज आसलेल्यान. चवथो मिस्तेर ताबोर दोंगरार तेगा शिसा मुखार जेजू पोरचोलीत जालो आनी ताचे आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझ्या आसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भागिंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भागिंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भागिंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भागिंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भागिंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भागिंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भागिंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भागिंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भागिंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य येसू भागिंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू बोगोश आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या वच्यांतली और सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर जेजून आपले कुडी रक्ताचो पवित्र संस्कार घडोवंक आमचे मदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासाक करूंक लायलो. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बलले सर्व स्पोत शतांसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्व स्पोत शतांसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्व स्पोत शतांसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आता आणि सदा सदा काल आमेन. आमचे जेजू बोगस आमकां निवारण कायम कोणाच्या उजांतली व सगळ्या म्याक करून चड गरज आसलेल्यांक नमान रणे काकडीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आणि परवासो आम्ही परदेशी येची बालकां तुका ओलो मारता या दुखाच्या कोणात आसतना सुस्कार सोडून हृदय करून माय तुका प्रार्थना आमचे दयाल शरातली तुझी काकडीची नदर घाल तू कोणाली आणि मोगाल तुलो बांकवार मरी या परदेसा उपरांत तुझा पूज जेसू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माये आमचे पसंत माग जेजू क्रिस्तान लासेना ते आमकां फोगस आमच्या पापसाबाचे अंतसावा पासत आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आणि जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळण्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्व स्पोत शतांसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज जेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. देवाची विश्वास करून हांव येता तुजो स्वार मोजिता तूं विश्वासी कोण करून तुज्या ओची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. देवाची विधी सोडी हांव येता कुशाकाय सोतोस म्हाका दितोल्या हांव येता देवाची विश्वास दवरून हांव येता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता मायरेन डिकोस्टा आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी आपली जिविताची जबाबदारी बरे भाशेन सांबाळूंक ताका कुरपेच्या देण्यांनी भरूंक ताचे पासत आमी मागुया. दुसरे इंतेसांव भेटयता देवाक दिनवासून ब्रुनो डायस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी जे कोण आयज आपल्याचो जल्माचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया. एडवोकेट रिचर्ड आल्मेदा आपणाच्या जल्मा दिसाक आपणा पासत मागूंक लायता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन मडगांवच्या थोड्या भावा भयणांनी आनीक MMCच्या थोड्या मेंबरांनी आपणा पासत मागूंक लायला. मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल हाचे विशीं भोव करून गांवचो MLA आनी पॉलिटिकल पार्टी ह्या तांच्या गव्हर्नन्सान इंटरफियर जाता ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक आनी देवाची नीत तांकां मागूंक ही भाव भयणां मागतात. तांचे बरोबर आमी मागुया आनी देवाच्या हातान घे म्हूण आमी विनंती करुया. आयज सायबिणीची भेट आल्त चिकाली कॉटेज हॉस्पिटल सायड जेकब डिसुजा इग्रेजा ट्रिजा डायस दाबोली माटवे पीटर सोजा लिबरेता पेरेरा आल्त दाबोली वालिस साइड जोसेफ मोजेस आल्त दाबोली बिहाइंड NSD ब्रेंडा डायस नाकेली एंड्रू मिस्किता देवसा ग्रांद फ्रांसिस्को कार्वालो ह्या गोरब्यांचेर
सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूर तुमचे सगळे आसूं. मागात आनी तुमी घेतल्यात. विस्वासान देवा सोशी आमी येवंक आनी भावार्थान आमची मागणी आमी दवरूंक जेजू आज आमकां आमंत्रण करता. दारार मारात, दार उगडटले, सोदात आनी तुमकां गावतले. ही देवाची आश्वासनाची उतरां आमच्या मनांत धरून दर एका दिसाक आमकां उदीक अखंड भावार्थी कर म्हूण मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी पेदुदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीलो म्हजो कितें उत्सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणीं आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बुगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरोनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेतन रासूं चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून गालिलेस्कारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. गिन्यान नासलोल्या गालिस्करियानो, तुमकां कोणें मंत्र बी केलां? कुर्सार किलायल्लो जेजू क्रिस्त तुमच्या दोळ्यां उजीर निवळ चितारलो तर आसा. एक मात तुमचे लागीं विचारता. तुमी पवित्र आत्मो घेतला तो समूर्त पाळ्ळ्या देखून घेतला वो तुमकां परगोटला तें तुमी स्वत मानलां देखून? तुमी आत्म्यान सुरू केल्लें तें कुडीन सोंपूंक इतली तुमची मोत उडली? इतलें तुमी भोगलां तें बेश्टेंच? पूण बेश्टेच जावं येत तें? तुमकां भरपूर मापान आत्मो दिता आनी तुमचें मोदें विस्मितां करता तो. तुमी समूर्त पाळटात देखून अशें करता. वो तुमकां परगोटलां तें तुमी भावार्थान स्वत मानलां देखून तशें करता जायत? देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. परतून म्हणुया. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी. आपल्या पुर्जेक भेट दिली, दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या वितलोल्या चाकरा दाविदाच्या घोराण्यांत एका बोलवंत तारकाक सर्वेस्परान उपजयलो. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो. आमचो देश द्वेश धरतल्यांचो हातांतली सोडयतलो. मागा आपल्या भक्तिवंत संदेशकाराचे तोंडी जें ताणें बासायलोलें तें आतां देवान पाळ्ळें. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय. तांचे लागीं स्थापलोलो कोरार आज मनांत हाडलो. आब्रामाच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आज शेकी उगडास केलो. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाखाणुया. उद्गार. Sorves porak soy soy.
तुज्या पुताची उतरां चितान आयकूंक आमची काळजां उगोड सर्वेस्परा. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असू. Tumcei sovereasu, लुका परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oimatuka somia. जेसून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमचे मोदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात. आनी तो मोदयांनी तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सोरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर तावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका, आतां दाराक खिडी घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठूंक तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापा लागीं कोण मासळी मागीत जाल्यार तो ताका मासळेचे सुवातेर सोरोप काडून दीत असलो तुमचे मोदें कोण आसा जायत, वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विंचू काडून दीत. तुमी वायटूय जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. त्या परस अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. सर्गीचो बाप दोयाड मोवाड, सर्गीचो बाप जबाबदारेचो, सर्गीचो बाप उदार मनाचो, सर्गीचो बाप सगळ्याच आमच्या जिवितान मिसोड जावन आमकां सांबाळपाचो. मुगार आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमचो देव एक मोगाड देव म्हूण आमी परगट्टा. आमच्या देवा सोशी आमी येता तेन्ना उदार काळजान उदार मनान ताचे सोशी आमी आमचे आवंडे दवरता. आनी आमच्या आवंड्यांक तो खिरीत जाप दितलो, वास दितलो. ती आमी खिरीत आमचे जे आटे विटे आसात, आमचे जिवितान कोश्ट आसात, आमचे जिवितान जे त्रास आसात, ते आमी बापा मुखार दवरले जाल्यार आमकां जिरूल जेजू देशीन ते मेळटले म्हूण आमकां विस्वास आसा. आनी हेंच जेजू आज आमकां आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत तावें करता. जेजू म्हणटा, मोदयांनीर एक इश्ट आपल्या इश्टागेर वचून दारार मारता आनी म्हणटा, म्हजो पावणो आयला, मातशें दार उगड, इल्लेशें पीठ म्हाका दी. तो पावणो ताका येयला म्हणून ताचो इश्ट म्हणटा, आतां हांव न्हिदलो, म्हजीं भुरगीं न्हिदलीं, म्हाका तूं डिस्टर्ब करूं नाका. बाबा भयणीनो, तो दारार मारीत रावता. ताचे कारांदायेक लागून तो उठून ताका 2 उंडे उश्णें कितें दिवचें आसा तें ताका दिता. आनी जेजू आमकां म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी दार तुमकां उगडटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें. म्हणजे बरवशान देवा सोशी आमी येवंक गरजेचें. आमी जेन्ना बरवशान येता विथ utter trust and confidence, आमी देवा सोशी येता तेन्ना देव आमचे ह्या बरवशाक निराशी करना. आमचो भावार्थ उदीक आनी उदीक देव खोलायता. With the deep trust in the Lord, we have to come to Him. तेन्नाच की बाबा भयणीनो, इल्लोसो सांसवायतलो तरी भावार्थ आमकां आसत जाल्यार देव सगळीं आमची कामां पूर्ण करता. पूण सदांच देवा सोशी आमी कितें मागूंक गरजेचें,
जेजू निमाणी ओळीन आमकां सांगता, उदीक त्या परस उदीक सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. म्हणजे पवित्र आत्मो आमकां गरजेचो, कित्याक पवित्र आत्म्याची देणी तर आमचे लागीं आसत जाल्यार आख्ख्या संवसारांत आमी भावा भयणीनो अदीक आनी अदीक बऱ्यो वस्तू करूंक पावतले आनी सडवण आमचीच न्हय पूण दुसऱ्यांची सडवण जोडूंक आमी आदार दितले. आमकां जेन्ना बरी बूद मेवता, बरी जाणवाय आसता, बरें शाणेपण आसता, देवाची भिरांत आमी दुसऱ्यांक अदीक आनी अदीक दाखयता आनी आमच्या जिवितांत आमी दवरता. अदीक आनी अदीक देव आमचे सगळें जी भक्ती दिता ती आमी दुसऱ्यांक दाखोड करून आमच्या जिवितांत आमी पाळटा तेन्ना देव आमकां ह्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन अदीक आनी अदीक जाणार जावंक आमकां कृपा दिता. आयच्या दिसा जेजू म्हणटा, कसलेय परिस्थितींनी तुमी आसो, देवाची निराशी जावन तुमी वेता तेन्ना मागूंक विसरो नाकात. आनी कसल्या मागण्यांत तुमी आसूंक जाय, पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुमी आसूंक गरजेचें. जेन्ना तुमी कितेंय सोदतात देवाचेर तुमचो विश्वास घट दवरूंक गरजेचो. जेन्ना तुमी दारार मारता तेन्ना तुमचो भावार्थ अखंड भावार्थ जावंक गरज. भयणीनो, तुका आनी म्हाका जेजू आमंत्रण करता तेन्ना मागात आनी तुमी घेतल्यात ही उतरां जेजू आमकां घट मनान दवरूंक आपयता. जायते फावटी घडये मागता आसतना इल्लोसो दुबाव आमकां येता. मागता आसतना घडये शेडे मोडे आमच्या जिवितांत येता. मागता आसतना घडये जायते फावटी आमी देवाक म्हणटा, सायबाक कित्याक जायत हे म्हज्या जिवितांत प्रश्न वो कित्याक ह्यो आडखळ्यो. घडये देव जाणा आमकां कितें बरें आनी कितें वायट तें. घडये देव जाणा आपल्या जाणवायेन आमकां कितें दिलां तें. घडये देव जाणा आमकां दिलां तें आमचे परस वो आमकां फावो तितलें उदीक ताणें दिलां. देवाचेर आनी ताचे जाणवायेचेर आमी पातयेवन बापाचेर उदीक आमचो विश्वास अखंड करुया आनी तेच बरवशान जियेता आसतना सायबा सगल्या वायटांतली तूं आमकां निवारतना तुज्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमकां बोर आमचें जिवीत अखंड भावार्थाचें आनी विश्वासाचें कर म्हूण खतखत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आमगे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सोर काळयान सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचले. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना नोंदण करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता. तुज्या सांतां भोगताची सोबा देखून सगळ्या दिवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र तलवाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुरात. बाबार्थाचो गोड पोरगो तुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आम्हा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेली देवाची माई सांगाती सपुती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदतान सूर काडीत कामानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मागाबूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. देवाचेर आमी पातयोंक
ताचेर विस्वास दवरूंक आमचो भावार्थ उदीक आनी उदीक आमी गोट करूंक जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. कोतकोत्यान जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकें तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास समकेली आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशा नोतरेकताव तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुमतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
आपणाचेर बरवंसो दवरतल्यांक आनी आपणाक आतुरायेन सोदतल्यांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादूसकायेन बरो आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक साव. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. आयकल्या उतराच्या उसवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पोस्ता संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आनी भावार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरतोनिया. एकाच मोगान आनी भावार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरतोनिया.